पयलीं ह्या प्रेस हांवें घेवपा हें कारण म्हणल्यार डिजास्टर मॅनेजमेंटा वयल्यान हें आमी हें काम सुरू केलां. सो 2 वर्स पयलीं रॉक फातर पडलेलो मोठो. तेन्ना हें फातर पडलो तो काडलो आनी मागीर वयलो आनी उरलो पळय आमगे वेरी डेंजरस आसलें. सो हें डेंजरस आहा म्हणून आमी डिजास्टर मॅनेजमेंटान आमी कंप्लेन केली. ते येवन पळोवन बी गेले आनी तेणें मागीर ओके केलें आनी आतां हें काम सुरू जालां. आनी थँक्स टू भाटकाराक म्हणटा प्रसाद गांवकर एन महेंद्र खांडेपारकर तेणें आमकां रस्तो दिलो NOC आमकां दिली म्हणून रस्तो तेजे हितूंतल्यान सुवातींतल्यान आनी आमी JCB वयर रोयलोली आसा. तें काम हे वदान मातशें जायनासलोलें. सो आमी ते इजी वे आमी त्या वदांतल्यान व्हरोन हें आतां काम सुरू जालां. आनी ओवर टू एक सरपंच हे जाल्लें हांगसर लँडस्लायड जाल्ली हे फाटल्या 2 पावसा पयलीं बरेच व्हडले बोल्डर पडलेले सकयल आनी तेन्ना लकिली आमचे पंचायतीचें गटर काडप JCB आसलें म्हणून म्हजे कडेन आमचे ते JCBन जाता तितलेच 5 मिनटां भितर हांवें हो रोड क्लियर केल्लो. सो मोठें तळप आसलें तें मागीर PWDन टेंडर काडून कितें तरी करून मागीर ब्रेक करून तेणी व्हेलें. तेजे उपरांत हें आमकां अशें दिसलें की हें बी केन्ना पडटलें म्हणून. सो हांवें तशें आमचे सेक्रेटरी डिजास्टर मॅनेजमेंटाचे आहा तेजे कडेन हें उलयलो आनी तसो आमी ठराव घेवन डिजास्टर मॅनेजमेंटाक धाडलो. तेजे उपरांत तेणी NOC लागून आमचे कडेन लेटर केलें. सो आमी पंच मिसेस म्हगेली आमी दोगूय भाटकारा कडेन वचून भाटकाराक कन्विन्स करून बाब प्रसाद गांवकर हेणें हेजे प्रॉपर्टी तो फातर पडटा हो मॉडेल आहा तो तेणी ही NOC दिली आनी ते सायडीच्यान येवपा वे म्हणजे वाट जाय आसलेली ती महेंद्र खांडेपारकारान स्टॅम्प पेपराचेर आमकां NOC दिली. सो आयज कितें जालें तो शॉर्ट वे आसलेलो तो मातसो कितें तरी प्रॉब्लेम जाले येवं मेळना म्हणून मातशें फुडें आनी बाब संतोश गांवकर जो एग्रीकल्चर ऑफिसर आसा तेजे प्रॉपर्टींतल्यान आयज आमी वयल्यान घेतलां. सो तेणें आयज आपणें ओरली सांगलें की कांय प्रॉब्लेम ना व्हरा म्हण आपले प्रॉपर्टींतल्यान. सो आतां हाडून तें वयल्यान रोड केल्लो आसा आनी हे मुखार म्हाका दिसता हे शुअर हे पावसां हो पडटलो आसलेलो. सो हे बरें प्रिकॉशन आमी नदरे हाडून दिलें डिजास्टर मॅनेजमेंटाच्या आनी तेणी हें सगळें काम आयज हातीन घेतलें म्हणून हांव थँक्स फॉर डिजास्टर मॅनेजमेंट टीम आनी आमचे PWD डिपार्टमेंट. तेजे मुखार आनी एक फातर आसा तो सेम पोजिशन ते आनी पळय तेजे फुडें खुबूच आहा कितलेच आहा ते पूण आतां तेणें निवळ केलें तेच म्हाका दिसता तो हो देंग काडपाचो आहा तेजी तयारी. सो लास्ट टायम पडलेले तेन्ना कितले दीस रस्तो ब्लॉक बीन उरलो? रस्तो ब्लॉक जावन आसलो कित्याक लागून आमचे कडेन पंचायतीची JCB आसलें गटर काडटा तें आनी आमी ते JCB 100 मिटराच्या आसतनाच पडलेले ते सकाळचे. सो आमी आमची JCBन सायडीच्यान कितें पडलो तितलें काडलेलें जे JCBच्यान जाता तितलें पूण मोठो आसलेलो तो मागीर तेणी टेंडर काडून ब्रेक केलो. सो आतां ह्या पावसान हो पडपाची शक्यता लास्ट पावसासान आमी तेजें हें करून चालू आहा. ऑक्टोबरान फर्स्ट इन्स्पेक्शन जाल्लें येवन PWD. सो भाटकारान तुमकां आयज वाट दिली तो काडपाक वाट दिल्या आनी ह्या भाटकारान आपणाली प्रॉपर्टी आहा ते फोड म्हणून सांगलें. फातरूच काडटले काय पळय जाल्यार टनी आसा थंयसर मातसो रोड हांगसर तें आतां तेंचें एक्वेशन कितलें आहा कितें तें आमकां PWDचें खबर ना. आतां PWD करता हें काम? हय हें PWD करता. ओके. ऑर्डर ऑफ डिजास्टर मॅनेजमेंट. टर्न काडपा खातीर बी PWD कितें करतले लेटर बीन आतां पळोवया आतां फुडले नेक्स्ट स्टेप कितें आहा तें जाल्यार पळोवया. ते आनी एक बाब स्टेप मारता बी जाल्यार तेंचे कडेन एक्विशन आहा जाल्यार म्हाका खबर ना तितलें कित्याक लेटस्ट एक्विशन हें 2005 10 एक्विशन हें. ताका टेंडर बी काडचो पडटलें तें करता. हय तें काडून हें करून करतले. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.